पुर्तुगेज तेंपार मोडिल्ली धार्मीक थळां परत उबारूंक सरकारान काम सुरू केलां। त्या खातीर लोकांकडच्यान आयिल्ल्या अर्जांची छाननी करपा खातीर खासा तज्ञ समिती नेमल्या। 5 एक्सपर्टांच्या पॅनलाक ही जबाबदारी दिल्या। पॅनलाचेर डॉक्टर वर्षा व्ही कामत ही फार्मागुडी रवी नायक आर्ट अँड सायन्स कॉलेजची इतिहास विभागाची मुखेली अध्यक्ष म्हणून काम करतली। हे कमिटीत संत सोयरोबानाथ आंबिये कॉलेज पेडणेचे उपप्राध्यापक डॉक्टर रोहित फळगावकर, सहाय्यक पुरातत्व अधिकारी डॉक्टर वरद सबनीस, पुराभिलेख तज्ञ श्री बालाजी शेणॉय आणि लेखक आणि पुराभिलेख डॉक्युमेंटांचे तज्ञ उल्हास प्रभुदेसाय वांगडी म्हणून काम करतले। हे कमिटीक दिल्ली जबाबदारी अशी: देवळांच्या पुनर्रचने खातीर आयिल्ल्या अर्जांची छाननी करप, डॉक्युमेंट तपासप, आर्कायव्ज खात्या कडेन आयिल्ल्या डॉक्युमेंटाची तपासणी करप, कमिटी कडेन आयिल्ल्या पुराभिलेख माहितीक मतीन घेवप, पारंपारीक कथा आणि विश्वास ह्या गजालीं कडेन पुरावे जोडून पळोवप। ही कामां पुराय करपा खातीर समितीक 30 दिसांचो प्राझ दिला। मजगती पुर्तुगेज तेंपार मोडिल्ल्या चर्चींचोय विचार करचो म्हूण बीजेपीच्या सावयोचे सीएमओक टॅग करून ट्वीट। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।